कित्याक उपकार आठयताय? कितें तूं देवाचे दिसा उपकार आठयताय ल्हान वस्तूंकूय? पाटी हांव चिंतालीं ज्या लोकांक चलोंक जायना तांकां कितें बोगता जाय. मोद्यान रात्री खाटीरथान उठोन बाथरुमार वचोंक व्हीलचॅर उजार करची पडटा आनी तें करूंकूच जाय. हांव चिंतां देवाक आर्गां म्हजे पांय आजुनूय चलतात. देवाक आर्गां म्हज्यान पळोवंक आनी आयकोंक जाता आनी आजुनूय काम करूंक जाता. आनी देवाक आर्गां म्हज्या जिविताक बरीं फळां जालीं म्हूण. कितलें आसा आमी उपकारी जावच्याक आनी जितलीं आमी उपकारी तितलीं हांव खुशाल आनी तितलीं देंवचार चावता. आर्गां आठय आनी तशें म्हूण तें जावंक जाय दर दिसाचो एक भाग. हांव सोजमतां दर सकाळीं आमी आमकांच देवाक अर्पण करूंक जाय. वाचुया स्तोत्रां 25:1. परत अर्पण करपाची खबर आनी तें आमी दर दिसा करूंक जाय. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा, सादें आनी सोंपें. हें स्तोत्र हांव जायते पावटी काडून वाचतां. म्हाका स्तोत्र 25:1 आवडटा. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा. ही एक व्हड वस्त दर सकाळीं करूंक. फकत बस वो उबो राव वो दिमी घाल आनी फकत तुजे हात वयर उबार आनी म्हूण हांव हांगा आसा दोनया हांव तुजो. म्हजें तोंड उजार कर, म्हजें मन उजार कर, म्हजे हात उजार कर, म्हजे पांय उजार कर, म्हजे दोळे उजार कर, म्हजे कान उजार कर. म्हजें दुडू तें तुजें. हांव म्हाका तुजें सुवादीन करतां आनी म्हाका तुका भेटयतां. पळय आमी चड वेळ चावतां मागूंक देवा लागीं सगलें जायतें मागूंक. म्हाका आवडटा जे क्रिस्तांवांनी जे पावलून क्रिस्तांव बाबटी म्हटलें तो म्हणटा ते आपल्या लागीं घडटा ते परी आपले दुडू दितात. पूण तांणी आपल्याकूय देवाक भेटय. तुजें दुडू दिवंक चड सोंपें तुका स्वताक दिवच्या परस. आयज सकाळीं जेन्ना हांवें देवाक विचारलें जो ताका कितें जाय हांवें केल्लें तें म्हणच्या आदीं हांवें थोडो वेळ चिंतलें. कित्याक जर तो म्हणटा तें म्हाका आवडना तर? आयज म्हाका बरें मेळोलें तूं खुशाल जा हा हा. कोण जाणो म्हाका फाल्यां कितें मेळत तें. कोण पूण आयज म्हाका आयकता? आतां चलत हें आसा आनी तूं चिंताय आतां म्हाका गमलें कोण पूण चिंता बरें म्हाका वेळ ना हें सगलें करूंक. गुड नायट. तें करूंक आमी कितलें वखदां रुटचें पडटलें. आतां तूं जाणय तूं कोत्तलोय तुका करचें जाय पळय तें पूण हांव तुमकां सांगतां गरज तुवें रात्री न्हिदोंक वचोंक कित्याक तुका सकाळीं उठ्ठोंक जाय. बरें वचतरी आतां तूं मिस्तूर जाताय. हांव कितल्या वरांचेर न्हिदता आनी कितल्या वरांचेर उठ्ठा तें म्हजें काम. चलात आतां बायबल हातूंत बरोवन आसा जाकोब वेगीं उठोन देवाक सोदी, आब्राहाम वेगीं उठोन देवाक सोदी, दावीद वेगीं उठोन आनी तो देवाक सोदी. जेजू वेगीं उठ्ठालो आनी ती ताची संवय आसली आनी तो एकलोच वचो मागणें करूंक. म्हज्यान तुका इतलेंच सांगूं येता जर तूं देवा सांगाता वेळ सारिनाय तर तुका एका फाटल्यान एक दुखी दीस सारचो पडटलो. एका फाटल्यान एक, एका फाटल्यान एक, एका फाटल्यान एक, एका फाटल्यान एक. देवाक तो थोडोसो वेळ पयलोच दितस कितलें बरें जाता. वय म्हणजे तुका तें करूंक 2 वरां घेवंक नाका. तुज्यान हांव तुका सांगता तें 10 मिनटांनी करूंक जाता तुका जाय जाल्यार. आनी हांव सत मानता तुका तुजो वेळ देवा सांगाताक फलादीक जातलो की तूं वाट पळयतलोय आनीकय मेलच्याक. तुज्यान दनपाराचें जेवण सांगाती कामदारां बरोबर खोबरो बसोवच्या सारून तुज्यान जेवण घेवन खंयसरूय वचूं येता आनी तें वर देवा सांगाता सार. वय म्हाका ऑफिसान कितें चलता तें घडयेक चुकत. म्हजो घोव वर्सांचीं वर्सां तो कामाक वेगीं भायर सरोक ट्रॅफिक मेवतली म्हूण तो कामाक पावो आनी तो वेळ बायबलीचो वेळ म्हूण सादतालो आनी उपरांत जेवंक तो भायर वच आनी लागींच भोंवताले आनी मागणें करी. आनी तें तो खूब काळ मिनिस्ट्रीन येवचे आदीं करी. चलात जें कितें तूं आतां कोत्ताय ताचेर आतापलाक खंयचीं दारां तुका फुडाराक उक्तीं जातलीं तीं. आतांच स्वताक आत्मीक रुपान दाखय, आत्मीक वस्त्रां घाल आनी बंद कर विगलो धांवंक पवित्र आत्म्याच्या राजान.
एक सवय कर. लूक 22 verse 39. लूक 22:39. आनी भायर सरोन जेजू आपले सवय प्रमाणे वचोंक लागलो. सवय. तुका हें करपाची संवय ना तर सुरवातेक आगोड लागतलें, पूण तुका संवय जायत तर तुका खूब त्रास जातले ती करिना तर. आनी भायर सरोन जेजू आपले संवय प्रमाणे जैतुनाच्या दोंगरार वचोंक लागलो. ताचे शीस ताच्या फाटल्यान वेताले. ते सुवातेर पावतोच ताणें तांकां सांगलें, तालनेन पडोना जावंक तुमी मागणें करीत रावात. आतां हें चड म्हत्वाचें जें आयज हांव तुमकां सांगतां. जर आमी थोडे पासून आमचे थाय सोत सांगत आमी अस्कोताय जाणो. रावो नाका तूं वायट स्थितीचेर मोदें सांपडोंक. थंय तूं परत तुज्या तालनेक फसतलो आनी उपरांत भायर सरोंक तोजवीत करून मागणें कोत्तलो. पयलेंच मागणें कर की तालनी आयली तेन्ना तूं तांतून पडचो ना. आमेन. पयलेंच मागणें करून राव. तें जेजू आपल्या शिसांक कर म्हूण सांगतलो. मागणें कर तूं तालनेन पडोना जावंक. तो जाणो आसलो ते तयार जाताले कसले वायट परिस्थितीन पडोंक. आनी तो अशें चिंतालो, म्हाका खात्री आसा तुमी चिंतात तितले तुमी घोटना. तुमकां देवाचो आदार जाय जातलो हांगा वयर येवन आनी थोड्या वरांनी. आनी बायबल सांगता ते न्हिदले. तो रोजार करताना. बरें, तांणी देवाची खोशी करूंक खुबूच तो कोस काडलो. इतलो ताचो दुबाव आसन देवा सरशिलो पयस धांवंक तरी पूण तो करूंक पावलो जें देवाक जाय आसलें. पेद्रून 3 पावटी क्रिस्ताक नेगार गेलो. आमेन. जर जेवण तुका तालनेत घालता रावो नाका तुवें 3 बोश्यो केल्या उपरांत मागणें करूंक. सगलो वेल त्या पासत मागणें कर. दर सकाळीं मागणें कर, देवा म्हाका आदार दी हाचेर जैत व्हरोंक. म्हाका एक पिसाय कशी दिसता जेवंक म्हजो दोनी करूंक. हांव मागता देवा तुज्या बोलाक की जी हांव जेवंक बसतां म्हज्यान गरज तितलेंच जेवंक आनी पुरो जातोच म्हाका पुरो. हांव पुडिंगाचो एक कुडको म्हजो बॉस जावंक दिवची ना. एक कुकीज म्हजो बॉस जावंक दिवची ना. पवित्र आत्म्याचें बोल म्हजें थाय आसा. चलात. तें कितें जावं तुजे उस्कोताय जाणो जा. हांव दर दीस म्हज्या तोंडाक मागणें कोत्तां. दर दिसा देवा म्हज्या तोंडाक ताले मार. हांव तुजे जिबेन पातो करच्या आदीं. उतरां म्हज्या तोंडांतलीं चिंतनां म्हज्या काळजाचें म्हाका देवा थाय बरेंपण आसूंक जाय. हांव खुबश्यो वायट आनी दारूण वस्तू उलयना, पूण हांव जाणो तो म्हाका एक ओस्कोत जागो जावं येता कित्याक हांव सुटसुडीत. तूं कितें? म्हज्यान खाव वेगी उडोव येता. कोण पूण जाणो कितें उलयता तें? म्हजे लागीं हांगा वयर रावन चड सांगपाचें ना. पूण जायतेच उरला तांतलें देवान म्हाका सांगलां. देखून त्या वस्तूंक हांव मागणें कोत्तां दर दिसा. मागणें कर तूं तालनेत पडोना जावंक. चलात. कितल्याक जाणांक आपली अस्कोताय खबर आसा? तूं तें जाणो तर तुका चुचरूंक तुका तालनी येतली. तुका जाय तशें जायना तर आदींच मागणें करूंक सुरवात कर. जर तुजे लागीं ना तें दुडू मोडूंक तुजी अस्कोताय जाल्यार ताचे पसर तूं दर दिसा मागणें कर. हांव तुका निबेल सोत सांगतां. जर तूं मागणें करूंक सुरवात करशी दर एक दिसा तुज्या तालनेक घालता त्यो वस्तू विशीं तुका बोल मेवतलें तालनी येतोच तातूंत पडोना जावंक. कोणाच्यान तालनी आपचे सोयशिलो पयस दवरी नजो. जेजू कित्याक वेगी उठलो? त्या दिसा ताची संवय आसली वेगी उठपाची. पूण तो भायर गेलो आनी मागणें केलें तो तालनेत पडोना जावंक. तो जाणो आसली तालनी येतली म्हूण ताणें म्हटलें, देवा जाता तर बापा हें पात्र म्हजें सरशिलें काड, म्हाका हें सोसूंक नाका. बायबल सांगता तो इतलो कापोन भियेल्लो ताका रोगताच्या थेंब्याचो घाम सुटलो. तरी पूण तो म्हणोंक पावलो तुजी खोशी जावन म्हजी न्हय. जर हांवें हें पिवंक जाय हांव पियेतलो.
पूण ताणें मागणें केलें आनी मागणें केलें आनी मागणें केलें आनी तेन्ना देवदूत येवन ताका घोटाय दिली. हालेलुया. सो हांव म्हाका जाय तुमकां कितें गरजेचें दाखोवंक. तुवें केन्नाय तरी कितें म्हटलां आनी मागीर चिंतलें अरे हांवें कितलें म्हटलें. ओके आतां पळय जुआंव 8. आनी जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो. खूब वेगीं, भोव सकाळीं. हांव तुमच्या जिविता सांगाता खेळता दिसता सारकें ह्या वेळार हांव घुसपा गोंडोल कोत्तां. आनी भोव सकाळीं तो परत देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धोरमशास्त्रांनी आनी फारिजांनी परद्वारान सांपडलेले एके बायल एक हाडली आनी मोडें उबें केली. तांणी ताका म्हटलें, कुरीची ही बायल आतांच पदवार करता थंयसर आतां सांपडल्या. शास्त्रान मोइजेसान असल्या बायलेक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायलें. तर तूं कितें म्हणटाय? तुजें फर्मोन कितें? जेजूक ताच्या जबाबांत धरून ताचेर आरोप मानचे खातीर ताणें अशें विचारलें. आतां हांगा कितें चलतालें? कायद्या पोरमोणें तिका फातरावंक जाय आसली, पूण जेजू काकूत आनी मोग आनी बोगसोनே शिकयतालो. पोरे जेजू पळोवया तूं हांतलो कसो भायर सोदता. तर तूं म्हणशी तिका काकूत कोर आनी बोगोस तिका? जाल्यार तूं कायदो मोडटाय जो म्हणटा तिका फातराय, पूण तिका फातरायल्यार? जर तूं शिकयता ताच्या सारकें उलटेंच करता आनी तें काकूत आनी मोग दिवंक, आतां तूं कितें कोत्तलो शाण्या जेजू? म्हाका आवडटा. आतां हें पळय पोलें कितें जाता. हांगा बुद्धी काम कोत्ता. पूण वोडाव घालून आनी मातयेन खेवलेला पोरी केलें. म्हाका दिसता तो रावलो आयकोंक देव कितें म्हणटा तें. ताणें अशें निर्णय घेवंक ना, पूण तो रावलो आयकोंक देव कितें म्हणटा तें. पोलेया फुडलें वस. आनी ते ताचे लागीं विचारीत लागले देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सांगतां तुमचे मदें जाका पातोक ना तो पयलो फातोर मार. तर थंयसरूच ताणें कायदो पाळलो आनी आपली शिकोवणी दवरली. म्हाका दिसना ताचे कडेन तो जाबाब आसपाचो तो वेगी उठोन जैतुनाच्या दोंगरार वचोंक ना तर. आंतून हांव विश्वास दवरतां तुजो न्हय म्हाका दिसात जायते थारावे घेवचे पडटात. तूं म्हजे परी टॅलिव्हिजनार दिसतोस वेता थंयसर लोक तुका वोखयता आनी तूं जाणोय म्हाका कोण वोखितात तीं उणी आसात वडकिनान पळय ताचे परस. म्हणजे म्हाका हें करूंक जाय पूण हांवें शीस्त सांबाळूंक जाय. आनी अशें न्हय की तें म्हाका नाका, पूण म्हज्यान एक पोचपोचीत जिवीत जिवंक जायना. हांवें जिवंक जाय जिवीत जें हांव शिकयतां आनी हेर लोकांक जिवंक सांगतां. आनी हांव नकलो तें कशें करचें जर हांव देवा सांगाता वेल सांगिना. हांव नकलो दुसरी वात तें करच्याक हांव देवा सांगाता वेल सांगिना तर. हांव म्हाकाच भियेतां. आनी म्हाका दिसता तुवेंय भिवंक गरज. म्हाका दिसता आमकां स्वताची भिरांत आसोंक जाय. पूण आमकां बुद्धी जाय. सकाळीं फुडें उठ आनी आगोड आसा तें कोर तें पयलें करून मेकलें जा. जें काम तुवें त्या दिसा करूंक जाय तें चिंतून भिवून दीस सारिनाका तो दीस विबाडिनाका. तुजा न्हय वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळे आवडना. तुका तर ग्रोसरी स्टोरान वचोंक बरें लागना तर उठ कापडां घाल आनी वस्तू हाड आनी तें काम सोंपय. त्या वस्तूचेर जैत व्हर. आमेन. डेव्हिड वेगीं उठलो. ताणें गोलियताक जिवेशी मारलो त्या दिसा. चलात तुमी तुमचे राकोस खातीर न्हिदोन मारशेनान. ओ हॅलो. म्हज्यान कांय करिनेचो फांत्यार उठपी मनीस न्हय. बरें तुजा न्हय जर तूं जेन्ना उठता तेन्ना तुजो सकाळ. तूं तर 10 वरां पासून न्हिदताय जाल्यार तो तुजो सकाळ, पूण तरूय तुका गरज आसा तूं केन्नाय तुजो दीस सुरू केल्यार तो तुवें देवा सांगाता सुरू करूंक जाय. आनी कसलें कारण घेवन तुवें तें करूंक जाय. तुवें थारावो घेवंक जाय हो तो दीस देवान रचला हांव ह्या दिसाचो आनंद घेतलो. त्या अनुसाराक एक प्रचार कर जो आनंद मारपी जावन आसा. हांव ह्या दिसाचो आनंद घेतलो.
हांव म्हजें थिरपण दाखयतलों. हांव जाणो कोण तो क्रिस्ता वरवीं. हांव म्हजी शांती राखतां. जेजून म्हाका शांती दिल्या. हांव आयज उचाबोल जावचो ना, म्हाका जाय तशें जायना जाल्यार. हांव ओतम्याची तोरसाद उजार कोत्तलों. हांव म्हज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उलयतलों. हांव भावार्थाची राखण कोत्तलों. हांव सोडवणीचें हेल्मेट घालतलों. हांव मोग दाखयतलों. हांव काकूत दाखयतलों. म्हाका वेळ लागोना. आतां वय, आतां तूं दिसाक तयार जाला. तें अशें हर्र. तूं वेगी उठ. तूं देवाक सोदता कित्याक तो तुजो माना. जुदे वेगी उठोन आपलें माना एकतायताले. ती वोस वयर थान वेगी येताली आनी ती पिगलोसोर तुज्यान रावो नासलें कित्याक दुसऱ्या दिसा पोर्यान तुका आनी कांयच नासलें. ते उठले आनी भुरण्यो घेवन ते एकठायताले. जेजू उंडो जिविताचो असो आमकां आतां जाय. हांव तुका सांगता आनी हांव देवाच्यान हें सोत मानतां. हांव मानतां हांगाच न्हय पूण जेरूल जायते 100 आनी 1000 न्हय जाल्यार थोडो मिलियनभर लोक जे हें पळयतात, जें हांव तुमकां सांगता जावन आसा जाबाब तुज्या प्रस्नाचो. कितें करचें तें तूं नकलो अशें न्ही. तुवें कितें करचें हाचेर खूब आयकलां, फकत तुका बोल ना तें करूंक. जो कोण दोनया थंय आसा ताची शांती वाडटली. ते घोनी पोरी उंच उठतले, ते धांवतले थोकोन आसतना, ते चलतले न्ही थोकोन खाला पडचें ना. आगोड आसा तें काम वेगीच काडून काड. एब्राहाम सकाळीं फुडें उठलो ज्या दिसा देवान ताका ताच्या एकल्याच पुताची बोली मागलेली. तसल्या दिसा हांव जाल्यार न्हिदोन रावपाची. पूण ना, बायबल म्हणटा तो वेगी उठलो. वेगी उठप म्हत्वाचें न्हय तर? तुजो सकाळ केन्नाय जावं. जर तें म्हत्वाचें न्हय जाल्यार सगल्या बायबलीन ताची खबर नासपाची. तुजें मन थाऱ्यार घाल दर सकाळीं. म्हाका नाका तुवें विसरोंक जें आतां हांव कितें सांगता तें ह्या वेळार. दर सकाळीं थोडो वेळ घे तुजे भितर सजमूत करूंक. म्हणटच बस आनी तुज्या भितर भासाभास कर. कलास्करांक 3:1 थारायला तशें दवर. देखून तूं ध्यान मन थीर कोत्ताय. 1 पेद्रू 4:1 म्हणटा गोठाय घेयात जी कोण कोश तोग सोंसतात ती पातकाच्या पोदवेंतली सुट्टात. तो म्हणटा तसल्या चिंतनांनी तयार जा. वेला पयलें चिंतून दवर आयज देवाची खोशी करूंक हांवें कितेंय करूंक जाय, हांव तें कोत्तलों. हांवें बोली पासून दिवंक पडली तर हांव देवाची खोशी करूंक आयज जियेतलों. हांव शांतीचो नुरब दिवपी आनी शांती सांबाळपी. म्हाका बदलूंक शकता. जर म्हाका जाय तशें जायना तर हांव बदलून खोशी आसतलीं. तूं सगळीं नव्या दारवंटा मुखार आसल्या परी पळयतात. आनी चड म्हत्वाचें गॅलेस्करांक तें चोत्राय दवर आशिर्वाद जावंक. थोडो वेळ दर दिसा सार चिंतून तुज्या दुसऱ्या खातीर कितें करूं येता तें आनी तें वेगीच कर. जो कोण मेवता ताका शाबासकी दिवंक थारावो घे. चिंत कितेंय बरें जें तांकां तुज्यान म्हणो येता. आमी केन्नाय चिंतांव. तुवें घातलाय ती न्हेसून बरी दिसता. तुजें केंस सोबीत तर तोंड उखलून अशें कित्याक तूं म्हणना? अशें म्हूण जें तूं चिंता तें कोणाक कळटा. तांकां सांग. जितलो तूं दुसऱ्यांक शाबासकी दिताय तितलें तुका बरें दिसतलें. मनान निश्चय कर आयज 5 पावटी तरी तूं काजार जाताय ताका शाबासकी दिवच्याक. एक दादलो हांगा दुसऱ्या रोवार दुखी जालो. तुका खबर आसा तुजें काजार वावटवतलें तुवें अशें केल्यार? आनी तितलेंच न्हय, लोक तुवें तांचे बदल बरें उलयलां ताचो परतीपार कोत्तल्यो आनी तुका खोशी करूंक सोदतलीं. तुका बरें लागना तितल्याचेरूच तुका टिक्का मारीन येजो. कोण पूण हें भायर आयकता? तूं जाणो आनीक पिश्या परी जियोना? हांवें म्हज्या मनान कसलो थारावो घेतला.
हांवें मौन दान थीर दवरलां. हांव जिविताचो आनंद घेतली आनी शांतीन जियेतली. आनी हांव गुलामपणान जियोची ना. आनी जर कोणी स्वतंत्र जाला जाल्यार ती हांवूच. चला तूं चडूच सोंसताय. सोंसपाचें बंद कर. सोंसपाचें बंद आनी सोंसपाचें बंद. तुजो होक उजार कर. देवाताय तें व्हरोंक तुकाच्यान कशें सांगाता चलो येतात आनी कबलात केल्या शिवाय. आमोस 3:3 तूं तुजी कबलात देवाशी कोत्ताय. आमेन. चतुर राव एक आशिर्वाद जावंक. चलात हांव मागता तुमी दर सकाळीं चिंतूंक कोणाक पूण एक आशिर्वाद जावंक. दर दिसा कितें पूण दिवंक तजवीज कर. तुवें फकत इतलेंच करूंक जाय तुज्या घरांत. चल थंय कितले वस्तू आसात. आयज सकाळीं हांवें एक ब्रेसलेट दिली. हांवें त्या चेडवाक फाटल्यान आसा ताका सांगलें तें सिक्युरिटींतलें तें आमकां काम करिना. पूण हांवें म्हटलें तुजे केंस सोबीत दिसतात म्हणजे चलात आतां. तुजेंच चिंतपाचें बंद कर. बरें आतां म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें मी ओके. दर दिसा गरज तुवें व्हडल्यान उतर उच्चारूंक. देवाचें उतर दर दीस व्हडल्यान उच्चार आनी दर दीस तुजो फुडार कितें तो चिंत. म्हूण तूं कितें म्हणूंक सोदताय. तूं सगळें सोडून दिताय उलोवपाचें जशें तें आसा आनी तूं ना तशा त्या वस्तूंक नांवान दिताय. ती आसात तशी. तुका बरी न्हीद पडोंक ना 100 पाटी दर दिसा म्हणो नाका म्हाका न्हीद पडना. आरे म्हाका न्हीद पडना. आरे म्हाका न्हीद पडना. म्हाका बरी न्हीद पडना. वाव म्हाका थोडी न्हीद जाय. आरे म्हजी न्हीद सारकी जायना. ना तुका रातची बरी न्हीद पडोंक ना. तुजें तोंड बंद कर. आनी मागीर दर पावटी तुका सग मेवतोस तूं देवा लागीं उलय. तूं म्हूण व्हडल्यान म्हूण देंवचारान आयको येता तितलें स्वतान चल्लात ताची न्हीद गोड. हांव सोत मानता दर रात्री हांव बरी न्हिदतां. दर रात्री. म्हाका बरी जेम पडटा. आरे आतां म्हाका जेम येता. जाणो हें सकाळीं कितें चिंताली तें. फकत म्हाका गमोंक जर आमी आयकत पिशापण जें आमी उलोयता आनी जे दुसरो लोक उलोयता ओदीक बरें देवाक दिनवासूंक ताचे काकुतीक. आमेन. तुजो दीस सारको सुरू कर. देवदूतानो देवाच्या उतराक पाल दियात. स्तोत्रावानो 3:20 तूं उतर उचोरतोस देवदूत उडटात. कोण पूण आमकां कितें काम करूंक दिता. वय तुज्या थोड्या फाटल्यान उणेच 20 देवदूत दवरल्यात आसात आनी ते सारके बेजार जाल्यात. ते जावन आसात संवसारांत चड उपगवलेले देवदूत. कित्याक तूं केन्नाच कांयच म्हणना जे तांकां कसलेंय काम दितात. दर दिसा हांव म्हणटा रावतां आयज म्हजें सगळें कितें बरें जावंक. हांव बरे खबरेक रावतां. म्हाका सगळी वायट खबर म्हज्या जिवितांत जाय पळय ती मेवल्या. म्हाका उगडास आसा जेन्ना फोन वाजतालो आनी हांव चिंताली वायट खबर येवची आसा म्हूण. आनी जरी आतां म्हाका वायट खबर मेवल्यार हांव ताका तयार आसा. कित्याक हांवें मानून दवरलां की म्हज्यान सगळ्यो वस्तू कर येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बल दिता. आतां हें सुस्ती लोकाक न्हय. कित्याक सुस्ती लोक दिसाक 12 पावटी न्हिदतात. म्हजे माय. तूं जाणय तूं म्हाका हांगा सकाळीं पावच्या आदीं हांवें पयलोच देवाक 2-3 वरां पयलो आनी त्या पासत तुमी खुशी जावंक जाय. कित्याक जें हांव उलयतां जें तुका आदार दिता तें थंयच्यान येता.
आनी तें अशें न्हय देवाशी बरी रावोन हांव 3 वरां उलोयतां जायतो वेळ चोरता न्हू क्लासान थंय आसा म्हूण ओ कितें पूण आयकोन तो फकत एक मुद्दो जेन्ना तूं देवाक वेळ दिवन ताका मान दिताय तेन्ना तो तुका तुज्या जिवितान दिसती पडटलो. हांव तुका उमेद दिता सुरू करूंक 2 दीस देवा लागीं उलोवन आनी ताची मार्गदर्शन घेवंक तुज्या जिवितान. स्तोत्रां 5:7 म्हणटा एक मागणे एक बोली तुका आनी हांव रावोन पळयता तुका उलोवंक म्हज्या काळजा लागीं आतां उगडास तर तो वेळ देवा लागीं बरोबर सारूंक ताका दिसाचो पयलो भाग दी जर जाता जाल्यार आनी खुपूच अंतर जातलो तुज्या पुल्ल्या उरलेल्या दिसांनी. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.